मग भाऊ बहिणीनो, थोड्या तेंपा आदीं गोल्ड फिंच हॉटेलांत म्हज्या इश्टान त्याच्या भुरग्याच्या पयल्या कुमगाराचें कार्य दवरलें. आनी कुमगार जाल्लो, पयलो कुमगार जाल्लो तो परगांवांत इगर्जेंत तांणी पयलो कुमगार दिल्लो. आनी त्याच्या उडासाक एक तांणी गोल्ड फिंच हॉटेलांत त्या हॉलांत तांणी एक कार्य आसा केल्लें आनी कुटुंबाच्या सांगाता मेळचें तशें. आनी सगळ्या कुटुंबाच्यांक ताणें आपयलें ताका. मस्त लोक आसलो आनी ताणें सगळ्यांक सांगलें खालें म्हळ्यार थंय कॉयर आसा पूण कसलींच पदां आनी पुरा तें आसचें ना. देखून पयलें एक वर ती बरी कंथारां जेजू कॉयर गांव गुलाबदिवची कंथारां आनी एक बरो नियाळ आसतलो देवाच्या उतरांचो नियाळ पयल्या कुमगाराक. तो कित्याक म्हणून म्हाका आनी तो नियाळ दिवंक ताणें म्हाका आपयलें. आनी म्हाका आपयतना ताणें हांवें खंय तशें सदां कोण आयकता ना अर्द्या वराचें तुमी नियाळ दिचे देवाच्या उतरांचें नियाळ दिचे. वय हें बरें कार्य अर्दो घंटो तुमी दिचे म्हणून. हांवें सांगलें थंय कार्याक येताना लोक येताना कोणी एक्सपेक्ट करता गे हें म्हणून. ना फातर कितें जावन दी हांव एकल्यांक आपयतल्यांक सांगलां ह्या इतल्या टायमांतल्यान इतल्या टायमा म्हणसर नियाळ आसतलो म्हणून. 11:30 12 म्हणसर तुमचो नियाळ. मागीर 12 12:30 म्हणसर कंथारां आनी बऱ्या कॉयरा सांगलां हांवें बरें कॉयर हाडयलां आनी ती बरी कंथारां म्हणटात म्हणून बरी कंथारां जेजूची देवाक महिमा दिवची कंथारां म्हणटात. आनी ताच्या मागीर जेवण आनी दुसरी पदां आनी इल्लेशें म्युजीक आसतलें म्हणून. वय मागीर जेवण आसतलें म्हणून म्हाका आयकून अजाप जालें. वय फादर म्हणालो तो जर ताका तितली उर्बा आसा जाल्यार हांवें ना म्हणूंक जाता गे. देखून हांव गोल्ड फिंच हॉटेलाक कित्याक सरमन दिवंक गेलो देवाच्या उतारचो नियाळ दिवंक. वय तशें म्हाका अजाप जालें. हांवें ताका विचारलें ताचे कडेन कितें अशें करताय म्हणून. देखून म्हज्या कुमगाराक तो म्हणालो म्हज्या कुमगाराक म्हज्या बाबान म्हज्या बाबाचो भाऊ याजाक जावन आसलो निमाणो भाऊ. आनी ताणें तो बेल्या गांवांत आयिल्लो बेल्या गांवांत आलो परगांवांत आलो आनी तो आयिल्लो वेळार म्हज्या बाबान ताचे कडेन आजोवन मागलें तुवें देवाच्या उतराचो नियाळ दिचे माटवांत म्हणून. व्हडलो आमचें व्हडलें घर व्हडलें माटव आसलो आनी म्हाका पयलो कुमगाराच्या कार्य इगर्जेंत पयलो कुमगार मेळ्ळो. आनी घरा आयिल्ल्या वेळार सकट लोक आपोवन घरा कंथारां म्हणून सिस्टरांय आयिल्लीं आनी फादराबान कंथारांनी म्हूण जाल्या उपरांत मागण्या विधी जाल्या उपरांत एक बरो 20 मिनटांचो एक बरो सरमन सांगिल्लो आनी सगळ्यांक तो बरो दिसलो. देखून म्हज्या पुताच्या काजाराक ही म्हजी मालगडेची संस्कृती हांवें पाशार करीचे. देखून दया करून तुमी येचे म्हूण तो बिझनसमॅन म्हणालो. वय तो बिझनसमॅन बरो बिझनसमॅन बरो वयर आयलो. कोणाक बिझनस हांव पाद पूण म्हाका देवान बरें बिझनस दिलां देखून हांव देवा अर्गां दितां आनी ही मालगड्यांची संस्कृती हांव पाशार करता म्हूण. म्हाका जाप जालें आनी हांव तिके भियान नारगोन हांव थंय गेलो काय लोक आले म्हणटा पडना म्हणून. आनी सगळ्यांक ताणें सांगलां पात्राबा आपयता आनी नियाळ आसतलो म्हूण. हांव न्हिदलें कांय सड्ड म्हळ्यार 25 जण आसतीत आनी जेवणाक आनी डान्साक लोक आनी येवचे लोक येत कोण ना म्हणून सांगून चिंतलें हॉटेलाक येवचे जेवणाक आनी इल्लेशें डान्स आनी हें करूं म्हणून. पळयतना हॉल फुल्ल लोक आसलो बरो लोक फुल्ल भायर तावन आयिल्लीं आनी सकट लोक बसून. आनी हांवें सरमावन देवाच्या उतराचो नियाळ दिलो. हांवें एकल्यान मनीस पळोवना सगळ्यांनी गामान दिवन तो नियाळ हांवें तांणी आयकलो बरो एक नियाळ सोडणेच्या विशय काणून देव सगळ्यांनी नियाळ आयकलो. आनी हांव इतली खुशी जाली की म्हाका जेवण केल्ल्या बरीत जालें तें. मोगाच्यान एक म्हज्या मतीन केदाळे आसा एक सगळ्यान करच्या बरी न्ही हे वेगळ्यांच स्विमींग एगेन्स्ट द करंट म्हणटात. न्हंयच्या उदक इशीन येता खोली पडली सकयल उदकोटूच येता ती खोली विरोध वचना इशीन वचना पूण हे थोडे हें स्विमींग एगेन्स्ट द करंट म्हणटा आमी इंग्लिशान. हे एक कार्य म्हज्या काळजांत बरें उड आसा. त्या बिझनसमॅनान तरणाटो तो बिझनसमॅन आनी तो मागण्यांत आसा देखून तांकां हें साध्य जालें करूंक. आनी हर एक अगर इन्विटेशन दितना ताणें एक्सप्लेन केलां काले आसा गे म्हण तें तशें मागीर दुसरोवचें नाका म्हणून तशें मोगाच्यान. एक आनी एक म्हज्या जीण मतींत आसा एक घडीत म्हाका तिकेशें दूख उरलें आनी तिके बेजार जाल्लें आनी कळली की संस्कृती आमी कर्नाटल्या गे म्हणून. म्हाका म्हज्या सैऱ्यांनी म्हजो काजन एक काजार आसलें मुंबय आनी ताच्या काजाराक एका दिसा पयलें रोस आसलो रोस
आणि त्या बिल्डिंगाच्या टेरेसाचेर तांणी त्यांच्या शेजाऱ्यांक प्रापून रोस पळय मस्त लोक आयला आणि तांच्या कुटुंबाची भायर जावन वयतना तरणाट्यांनी पुरा काजर जाल्ले तरणाट्यांनी पुरा ती काजर जाल्ली सडावत काजर जाल्ल्यानी येताना शॅम्पेन म्हणून एक तांणी शॅम्पेन म्हणलो एक वायन तो एक बियर टायप वायन ते हाडून आणि तांत्यान टोमॅटो आणि शॅम्पेन एक मस्त बटली शॅम्पेन आनी पुरो हाडला तांणी हाडून आयल्यान त्याच्या रोसाक आनी हाडून भितर दवरला म्हाका मालगड्यान येवन सांगलें अशें करतात शॅम्पेन आनी ताच्या माथ्यार वतात आनी तांत्यान पिटयतात टोमॅटो मारतात आनी खालें परत आनी हाडलां तें परत करतात तें म्हणून मालगड्यांनी आयकून म्हाका शॉक जालो आदी म्हाका आमची कशी आली संस्कृती आनी खंय वचून आमी पाहिल्या पळया मगच्यान आदी आमची संस्कृती कशी आसली रोसाच्या कार्याक आनी पुरा अर्थाबरी मागण्याची विधी आसली मागण्याची विधी जाल्ल्या उपरांत रोस हाडून येवन ती बांकार दवरतली आनी चोडून जाल्यार देडयो बसतालो चोड जाल्यार देडे बसताले आनी धव्या वस्तूर घालून बसचें तांणी बनियानाचेर बसचें आहलें आनी तो रोस हाडून मागण्या म्हणटाली आनी वायकुटीचो जेजू क्रिस्त तुका आशिर्वाद दिवन म्हणून वयो म्हणून आनी वायकुटीचो जेजू क्रिस्त म्हणून मागण्याचो आनी पुरा देवलो स्पिरितान आनी मागणें म्हणटाली ती मागणें आंबरी तेर साचलो रोस दवरून ताचे उपरांत आनी ते देवाचें पवित्रात्म्याचें संतिस्पान तिंदादीचें बेसांव नवरातां एक आपल्या जिणेचे एक नवो अध्याय नवो चॅप्टर तो सुरू करता लग्ना बेसा जिविताचो जिणेक फायदो तो मेट करता त्या पयल्या मेटाक ताका बोळ दी लग्ना जिवीत जिवंक बोळ दी म्हणून मागीर तें ताका पुस्तक घालें म्हळ्यार नव्या जिविताक येवंकार जिणे दोळ म्हणसर बापायचेर बार घालतलो आतां तुवें बार घालूंक तुवें कुटाम बांदून मुखार सरताय सोरेस्पो देव तुका बेसांव दी आत्मीक जिणी तुजी बळ अदीक जावन दी म्हणून तेल मागून पळयतात आशिर्वाद मागचे दुसऱ्यांक खालें म्हणसर नारळाचो रोस घालचो नारळाचो रोस म्हळ्यार तो आमच्या श्रमाचो आमच्या कामाचो वावराचो फळ देखून मुखार तुवें काम करूंक वावर करूंक तुजें कुटाम बांदून काडूंक तुज्या वावरान तुका जैत मेळोवन दी तो वावर करून तुका बळ भलायकी गटाय मेळोवन दी म्हणून मागचे तशें प्रसंगता मेळोवन आनी तसल्याक ही बियर शॅम्पेन म्हळ्यार बियर आनी परत फुटोवन अशी उचलोवन ताच्या वचून माथ्यार आनी परत आसल्यान परत माथ्यार उचलोवन आनी आयल्यान देखून तांणी येवन म्हजे कडेन सांगलें आनी म्हाका मागण्याची विधी आसली देखून हांवें सांगलें हरयेक कित्याची हांगा जावची ही मागण्या विधी मालगड्यांनी कित्याक मांडून हाडली की तांकां हांवें विभारसून सांगली आनी हात जोडून मागलें कोणेंच सांगा शॅम्पेन तें वतून ह्या सैतानाच्या प्रभावाक वळख जावन वचो सैतान कठीण प्रवेश जाता थोड्यांच्या काळजांत आनी हांगा थांत्या मारचे आनी ह्या सैतानाचें कार्य शिवाय देवाचो आशिर्वाद ना हाचेर आशिर्वाद नासलें कोणें करूं नजो हांगा ते शॅम्पेनान खावन जाल्यार तुमी दिशीन तुमच्या पार्टीकांनी करूंक सोडा इशीन मुखार मालगडे आमी मागण्याची देवाच्या स्पिरिताची ताका भलायकी आनी बरें उत्सव उर्बा ताच्या मुख्या जिणेक जैत मागच्या ह्या कार्याक सैतानाचो प्रभाव येवचो म्हूण आमी मागण्या विधी सुरू केली आनी तांणी हाडलो शॅम्पेनान कोणी येवन हाडूं ना ती फाटी रावली मागीर हाडली म्हणटा भितर जावन आनी आमी एक रीत मालगड्याची रीत खंय पावल्या पळय आनी देव कितें कठीण बेजाराय विचारता ह्या विशयान बायबलांत आसा गी आमी आदली रिती रिवाजी सांडल्या आदली रिती रिवाज आमी सांडल्या नवे नाका जाल्ले आमच्या संस्कृती विरोध जाल्ले अर्थ नातिल्ले आनी मोज्या खातीर आमच्या गमताच्या खातीर आनी खंय थावन पळोवन आमी एक नवे रिवाजान गेल्यात तांचो आमकां संतोश ना तांचो आमकां आनंद ना तांचो आमकां अर्थ ना मुखल्या जिणे जाय जाल्यार घडीत तांचो ना तसले आमी करूंक जाता गी मगच्यान तसले आमी आचार वचूंक जाता गे हाच्या विशयान देव बेजारे विचारता आनी देवाच्या उतरांत बायबलांत ह्यो बरो दाखलो आसा आदली संस्कृती आमी कशी पाशार करचे गे म्हणलो एक बरो दाखलो आसा आनी आमी सुखीदार जाता तशें करना जाल्यार देवा मुखार आमच्या कुटुंबान जर तर बरी संस्कृती बरी मांडावळ बरी रिती रिवाजी आमी सांडून आमच्या भुरग्यांक ती आमी पाशार करना जाल्यार ती कश्टांत ह्या नमण्याच्या कश्टांत सैतानाच्या प्रभावाक संसाराच्या प्रभावाक वळख जातात आनी तांकां देवाच्या कृपेत ती पयस येतात आत्मीक ताण तांचे ते उणें जाता देखून देवाच्या पयल्या बुकांत बायबलाच्या पयल्या बुकांत उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या बुकांत उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 20 आनी 6 श्लोक 18 26:18 जेनेसीस 26:18 बायो अब्राहम जिवंत असताना ताच्या सेवकांनी कोंडलेल्यो आनी ताच्या मरणा उपरांत फिलिस्तियांनी भरल्यो त्यो इजाकान उक्त्यो केल्यो आपल्या बापायन दिल्लींच नांवां इजाकान त्या बायांक दिलीं.
आम्ही देवाचे उतार ऐकले मगाच्या नो तांतू म्हणटा आब्रामानं एक बांय कोंडुल्ली देवान ताका आशीर्वाद दिवन तांतू अमृत तसली जर आसली आणि त्या बांयचे उदक पिवून ताणें त्या लोकांक थंय सांबाळले आणि ही उदकाची जर कितली बरी उदकाची जर ते त्या बांयत आसली ताणें ताच्या जनवरांक ताच्या बकऱ्यांच्या इंडांक ताच्या लोकांक ह्या बांयत उदकाच्या जरीत ताणें पोसलें. आता ताच्या उपरांत आब्राम मेल्ल्या उपरांत तांणी खाली फिलिस्तान दुस्मानांनी खालें गेलें हे बांयच्या उदक ह्या जरींत ते बकरे वाडुरले ते पुश्टी जाल्ले ताच्यो गायो ताची जानवरां पुश्टी जाल्ली यंप्रा ताची सगळी बरी जाल्ली पळोवन ताची तोठां बरी जाल्ली पळोवन ताका त्या दुस्मानाचो सोंसूं जावना फिलिस्तीन घरांनी गोलियातान आनी फिलिस्तीन घरांनी तेन्ना थावन येवन त्या बांयत कोयर भरलो आनी बांय धांपली कोयर गेलो नाका जालो कोयरान गेलो तांतू आनी बांय धांपून सोडली. इसाका कळ्ळें जायते वर्सां उपरांत आब्राम हांगा आसलो आब्रामान हांगा कालें केलें बांय कोंडुल्ली आनी म्हज्या मलगड्यान हांगा बांय कोंडुल्ली म्हजी मलगडी हांगा उदक पियेल्ली हांगा दोदोशी जाल्ली आतां दुस्मानान कोयर भरला म्हूण इसाक कालें करता म्हळ्यार आपल्या परिवाराक खाण येता आनी पयलें ते कोयर काडच्या काबाक बांय परतून तो बांय कोणटा तेत बांय आवलो कोयर पुरा बांय करून बांय नितळ करता बांय शुद्ध करता आवलो कोयर आले पातोर गलीज कस्ताळ ते पुरो तो कितले कष्ट जाता म्हणना ते भायर काडूं सगळी भायर काडच्या आमी वाचता देवाच्या उतारांत आमी आयकताले. देखून आज म्हज्या आत्मीक जिणेंत कळें कस्ताळ भरला म्हज्या कुटुंबांत कळें कस्ताळ भरला समेतान पयस करचें आत्मीक ताण उणें करचें आत्मीक वाडवड म्हणजे रावोवचें हे म्हणजे कळें तें कस्ताळ म्हज्या कुटुंबान भरलां मलगड्यान बांदून हाडल्या कुटुंबान कळें कस्ताळ तें आज भरलां ते कळें आमी आज बंद काणयलां कस्ताळ आनी आमी कित्याक परत्यान बांय उस्तिना बांय कोडिना कित्याक परतून बांय शुद्ध करिना कित्याक कोयरांनी काडना नितळ करना कित्याक ते आज आमी सवाल आमी हरेकल्यान विचारचे. देखून उदक मेळ्ळें जाल्लें शुद्ध करूंक आमी आसा जिविताचें उदक. देखून आमचें अरदान आमचें मागणें खंय गेलां आज सुकलां कुटुंबान मागणें खंय गेलां सुकलां वय ते पुरो दयाळ करण्यो खंय गेल्यात दयाळ करण्यो आज कुटुंबान कोण करता आज क्रिश्चन चॅरिटी खंय गेल्या दया माया बॉक्सांनी खंय गेलां हें पुरो सुकलां कित्याक म्हळ्यार कस्ताळ भरलां संवसाराचो प्रभाव सेवा खंय गेल्या कस्ताळ भरलां आमच्या जिण्यान कस्ताळ भरलां जिण्यान फुल्ल कस्ताळ भरलां आमच्या जिण्यान हे कस्ताळ आमी काडीसर आमी हे कस्ताळ खाण आमचे जिणी शुद्ध जायसर आमचे काजारे जिणी शुद्ध जायसर आमचे कुटुंबा जिणी शुद्ध जायसर आमच्या भुरग्यांनी कस्ताळ खाण शुद्ध जायसर शुद्ध जाल्या शिवाय आमकां देवाच्या कृपेंत आत्म्याची ताण बागोवंक कस जाता तो आशिल्लो संतोष ती आशिल्ली भलायकी आमचे तावन पयस येता तें आशिल्लें समाधान आमचे तावन आमकां मेळना हें शुद्ध जायचें देवाच्यो सांगता. वय आदल्या मुळाक आमी फाटी वचचे आदल्या मुळाक तो आदल्या बांयक गेलो ताणी बांयचें नांव बदलिल्लें त्या जाग्याचें नांव बदलिल्लें बांयक तो तेंच नांव दवरता इजाक तें पुरा कस्ताळ काडून बांय शुद्ध करता उदक नितळ करता आनी तेंच नांव दवरता बापायन दवरलें नांव तो दवरता. आब्राम पयलेंचें नांव तें दवरता. देखून आदी मगांक कितें आसलें तेंच नांव तो दवरून घेता आदल्या मुळाक तावन येता. वय ताणें देखून सगळें वायट आमी भायर गेल्ले मेळ्ळें आशिल्लें वय आपण न्हू जो सांगता आपणे आमी केलें वायट आपणें तें पुरो आमी काडीचें आनी कोण पळय वायट करता पळय तांचे तावन वरें घडयेचें आमी आमचे संस्कृती बाधा करतात पळय तांचे तावन आमी पयस रावचें म्हणटा तांणी केल्या बरें आमी करूं नजो म्हणटा आनी तें करनातल्या वेळार तें अशें तशें तांणी केल्या बरी वायट आमी करनातल्या वेळार तांणी गेल्लो कोयर आत्मीक जिणे गेल्लो कोयर आमी गेलनातल्या वेळार देव म्हणटा तूं मेळ्ळें काडन नितळ जाल्ल्या त्या वेळार हांव तुका स्विकार करता म्हज्या वेंग्यान घेता म्हणटा देव. मस्त बडी म्हणटा देव म्हजें मागणें आयकना देव काय मागून पुरो जालें देवाडे कितलें मागलें म्हणना म्हज्या हातांत इतलो पयशे करता सकडी काम करता म्हज्या हातांत 4 कास रावणान कित्याक आमच्या कुटुंबात भलायकी ना एकले उडताना एक न्हिदता आमच्या घरात भलायकी ना समाधान ना संतोष ना आनंद ना आमच्या मध्ये एका तरेचे कलेग मनस्ताप आनी हें समाधान ना समाधान कित्याक ना म्हळ्यार आमी पयलें कस्ताळान गेलां
आमचे जिवीत कुटुंबात जिवीत मेळ्ळें केलां, आमच्या वैयक्तीक जिवीत मेळ्ळें केल्यात, आमचे संबंध आमी मेळ्ळे केल्यात, आमच्या संबंधांत देव आशिल्लो तसलो तो नितळगाय देवान आशोवचें शुद्धपण आमच्या संबंधांत आसा गी म्हण दिसान पळयचे आमी. ते संबंधांत आसा गी दिसान पळय जो तर तसो संबंधांत आसा, नितळगाय आसा, शुद्धपण आसा, आदली संस्कृती मेळ्ळें आसा आमी दवरून आयल्या, आदल्यो रिती रिवाजी मागण्यांच्यो त्यो दवरून आयल्या, तर आमच्या घरा बेसांव आसा, आमच्या घरा बेसांव आसा. देव म्हणटा ताच्या वेंग्यांत आमी आसा म्हण सांगता. देखून मोगाच्यानो न्यायकर्ताच्या आनी एक बरो आमकां वाचूंक मेळटा खंय न्यायकर्ताच्या ग्रंथांत अध्याय 2 श्लोक 10 to 10 येपटी भाशा. ते पिळगेचे सगळे आपल्या पुर्वजांक मेळोवंक वेताच आनीक पिळगी उपजली आनी तिका जावं सरस्प्राची जावं ताणें इस्रायला पासत केल्ल्या कृत्याची वळख नातली. देवाचें उतार आमी आयकलें 2 to 10. एक पिळगी जाली आनी ताच्या उपरांत एक पिळगी जियेली, इतली वर्सां जियेली, ताच्या मागीर आनी एक पिळगी आयली, आनी एक संतत आयली आनी ताका आदल्या पिळगेन आदल्या संततेन आचारान केल्ल्यो बरी रिती रिवाजी कळीतच नात. आदल्या पिळगेन बऱ्यो दवरल्यो रिती रिवाजी, सेवा, माय मोग, एकवट, कुटुंबांत मान, गौरव, देवास्पण ह्या दुसऱ्या पिळगेक कळीतच ना. ह्या पिळगेक कळ्ळें राती मसोर मोबायलार फिल्मां पळोवची, व्हिडिओ गेम्स पळोवचे, व्हिडिओ गेम्स पळोवचे, आसचें राती 3 वरां मसोर आसचें, बाबाट घालची आनी खेळखुळां करची आनी जोक्स करचे आनी उपरांत न्हिदचें 10 वरां मसोर न्हिदचें, उपरांत उठून येचें. मागणें ना, रजार ना, आदली संस्कृती पुरो सोडल्या आनी आसल्ल्यांनी सोमां करतली तांकां सोमां करूं नाका, तशें तसोन तांची संस्कृती तशी सोडल्या. मागीर शीत वचोन पेज जाताना आमी दोळे उक्ते करताना काल मिंचवाला मिकोन जाला, मागीर जिनी बोर दूख आनी संताप रुदान. देखून आमी संस्कृती दवरली, आमची बाय नितळ केल्या गे, आमी कचरो काडला गे, शुद्ध जालां गे, आमचें कुटुंब बरें जालां गे, हें आमी पळयचें पडटा, हें आमी तर करचें पडटा. आत्मीक बायंतले सगळ्यांक कस्ताळ आमी काडीचे आनी आत्मीक बायंक कलंत कस्ताळ घालूं नजो. आत्मीक बाय म्हळ्यार आमचें काळीज, आमचें मन शुद्ध दवरचें, कलन कस्ताळ घालूं नजो. कलन कस्ताळ घालूंक आमी मुखार येवन नजो. देखून ताणें ह्या पयली पिळगी गेली, दुसरी पिळगी आयली, त्या दुसऱ्या पिळगेक देवाचे सरस्परा देवाच्या विशयांत पडोवन तोसोना, कांय कळीत ना. ताणें केल्ली महात कार्यां एक कळीत ना. ताणें तांबडो दर्यो उतरोवन हाडलो, कळीतच ना. देवाच्या पुतान जीव दिल्लो, कळीचच ना. ताच्या आमले रक्त आमच्या फाताक दवरलें, कळीचच ना. आमच्या फाता आमची शिक्षा ताणें भोगली, कळीतच ना. आमकां पुना जिवानपणा वरवीं सर्गेचें राज दिलें, कळीतच ना. आमकां सर्गाच्या राजाचे बाद्यास्तार केल्ले, वारिस्तार केल्ले, कळीतच ना तांकां कळीच ना. ताणें केली मात कार्यां कळीत ना म्हूण देव दूख सारता. देखून तांकां म्हज्या वांगडा वेंगेत हांवें कशें बसचें, म्हजी वळखूच ना, म्हजे सरस्वत देवाची तांकां वळख ना. ताणें केल्ल्या महात कार्यांची, ताणें केल्ल्या महाकृत्यांची, ताणें केल्ल्या अजापांची तांकां पर्वत ना, ते कळीतच ना तांकां म्हण सांगता सरस्वर देव. देखून आत्मीक बाय कस्ताळ घाली नाका म्हण ह्यांच्या ग्रंथांत 3 अध्याय 16 श्लोक सांगता. वय फातकांत आसात कुरपेंत नांत, देखून आत्मे मेल्यात म्हणून, आमची आत्मीक वडवड मेल्या म्हणून. देखून म्हाका न्हू ही कशी जिवाळ करची. आमचो कुडी आत्मो, आमची बाय आत्मीक जिणेची बाय, गुंड बाय, ती नितळ दवरची कशी, शुद्ध दवरची कशी, ती शुद्ध दवरची कशी म्हळ्यार पयलें मागणें रजार, मीस रजार, मागणें अरदान, मीस रजार, हें देवाच्या उतराचें ध्यान. देवाचे उतार एक सर्मांव आयकोनसो तो नियाळ करचो. हातूं आसा, हातूं आमचे बाय शुद्ध जाता. हांवें सर्मांव एक आयकताना, एक सर्मांव बरयताना देवाचे उतार काण नियाळ कर हें सर्मांव बरयताना कितलें आत्मीक बाय शुद्ध जाता. संवसाराच्या तावन ह्या प्रभावांतावन शुद्ध जाता. देखून आमचे मागणें रजार हें उणें जाल्ल्या ब्रित, मागणें रजार उणें जाल्ल्या ब्रित आमचे आत्मीक थाण सुकता. आनी आत्मीक थाण सुकताना काय जाता म्हळ्यार आत्मीक थाण सुकताना वस्तूंची थाण सडटा. वस्तू जाय. आतांच्या भुरग्यांक वाण्या वयर वाणो, शूज वाणो, नवे वाणो, नवे वस्तू, नवे डिझायन, नवे फॅशन, हर एक तराचे नवे आमकां जायचे पडटा. भुरग्यांक नवे वस्तू
नवे नवे डिझायन्स जाल्यार ते वस्तूंची आशा येता आनी आमाल पियोवणे फकत आमाल पियोवणे वरवीं भुरग्यांक आवड सकडी भुरगीं जावं दी वडां जावं दी मागण्या नासल्या वेळार ताचे ते संवसार वडटा संवसाराचो प्रभाव वस्तू घेवच्यो कठीण वस्तू घेवच्यो आनी प्रभाव आमाल पियोवणे आनी हेर संगती पुरा वयर पडटात देखून ताची थाण बागोवन आमी देखून अत्मीक थाण आसल्यार हाची तितली आशा पडना हाची तितली गरज पडना देखून आज सैतानाक आमी सांगचे सैताना आमच्या कुटुंबांत हांव सोडनोस तूं आमच्या कुटुंबांत सोडून वच निकाळांगात हांव कुटुंबांत सोडनोस सैताना म्हणचे आमच्या भुरग्यांक तावन वचू तांचेर प्रभाव घाल तांकां आडसाय हाडून मोबायलार बसायचे बरी करचें हांव तूं सोडनोस तांकां भुरग्यांक सोडनोस म्हज्या भुरग्यांच्या काजारी जिणेंत हांव सोडनोस काजारी जिणेंत आनी एकवटान माय मगान जियोवच्या बरी कर आमच्या भुरग्यांक शिकपांत आसाक आसाचे देखून तूं ताका सोडनोस सैताना सोडनोस म्हण आमी ताका सैतानाक आमचे तावन दोंडायचे देखून मागणें जायचे मागणें रजा जायचे हें पयलें दुसरें बाय नितळ करचें म्हळ्यार आमच्यो अत्मीक जिणी वाडोवच्यो जाल्यार आमच्यो जिणी शुद्ध जायच्यो जाल्यार मागणें रजार मीस रजार कुमसार हें जालें अत्मीक दुसरें घालें म्हण सांगल्यार साक्रिफीस देवाक जाय साक्रिफीस ताका आमचो दुबाव आनी ताका आमचे छाचे दुबावयर छाचे करचे हें परत कस्ताळ ताका नाका हें ताका कस्ताळ नाका तशें राग बेजाराय हें पुरा ताका तें कस्ताळ नाका आनी ताका जाय कालें साक्रिफीस जायचे साक्रिफीस तो अब्रामा सांगता तुज्या पुता इजाकाक साक्रिफीस भेटय आनी अब्राम साक्रिफीस भेटून येता आनी इजाक कोण ताचो मोगा असो पूत ताका नासतली भुरगीं नासतली देवान ताका उतार एक दिल्ले संतत वाडयता म्हळ्यार आनी ताच्या मोगाची वस्ती सारता तो ताका इल्लेशे बकरे दी ताका कुठे मस्त बकरे आले ताणें अब्रामाक वांटो मेळ्ळो कोलो पत्रांचो गुडो मेळ्ळो त्या पत्राच्या गुडो हाणें ताणें खाणयलो आनी ताच्या सैऱ्यान बरो जागो खाणयलो बरो तणाचो जागो पूण हाणें पत्रांचो जागो खाणयलो देवान वयरतान बेसावंक गेलें त्या पत्रांच्या जाग्यार मस्त मिनरल्स आसले मिनरल्स लोंकाड थांबे आनी ते त्या गुड्यार मस्त आसले आनी त्या थांब्या तावन आनी राविल्लें तण तांचो थांबरे झिंक पोटाशियम मॅग्नेशियम सल्फर हें बरो दाराळ आसलें त्या तणांत तण ताचे वयर जल्माल्लें तण किरलाल्लें तण ताचे किरलाल्लें झाडां हाचे बकरे पुरो ते खातात आनी ते केल्ल्या क्षणां बरी भलायकेच्यो पुश्टी जातात तें पुरो जायचे ताका सॉफ्ट न्युट्रियंट्स म्हणटात ताका सॉफ्ट न्युट्रिशन नरिशमेंट म्हणटा आमी न्युट्रियंट्स सॉफ्ट न्युट्रियंट्स हें केल्लो बकरे पुश्टी जातात आरोग्य जातात ताचे मांस केल्लो लोक बरो जाता म्हळ्यार तें पोटाशियम मॅग्नेशियम सल्फर आयन पुरो खंठण पुरो आमच्या रक्तांत जाय रक्ताक जाय जाल्यार मेंदाक जाय जाल्यार कुडीक जाय जाल्यार ते बकरे खातात ते बकरे पुश्टी जाता तें केल्लो लोक पुश्टी जाता ताचे बकरे थोडून कोण मोठे जाल्यार तांकां सराब मार दुसऱ्यांक जायना हांगा पुश्टी बकरे तशें देखून देव ताचेर आशिर्वाद घालता कित्याक तो देवा म्हाका शुद्ध जाता तो साक्रिफीस भेटयता देखून मोगाच्यानो आमचे आज आमी देवा साक्रिफीस करता म्हणटाना काय करता आमकां देवाक देव मोगा आमकां मोगाचे जायचे जिंजवार करताना आमी तें सोडटा हें सोडटा इल्लेशें सोडटा तें इल्लेशेंनी म्हाका मोगाचें खंयच्या तें सोडीचे जिंजवार करताना तूं मागण्याक आतां विजा मेळोना जाल्यार आमी हांगा मागण्याक उपास दवरूंक सांगता हांगा तरणाटे येतात विजा मेळोना काम मेळोना म्हणून ती हांगा वस्तू कितले जण तरणाटे येताले अरे जाता खंय ते पुरो काम मेळोवन गेल्यात ते गेल्ले दुसऱ्यांक धाडटात फोन करून थंय वसा म्हणून हांगा एकच मागण्या आनी उपास तुका मेळना न्ही मागण्यान उपास कर 3 दिसांचो मागण्याचो उपास दवरता आनी उपासान सकडी सोडूंक ना सकडी मोगाच्यो थोड्यो संगती खावंक नात ताका मोगाच्यो कली संगत तुका म्हण सांगचे त्यो संगती आनी एक तुवें 15 दीस खावंक ना हो उपास आनी हली थोडी मागणी बायबलाचेर दिता तांणी एक सर्मांव आयकूंक युट्यूबांत तांकां देवाचे उतार वाचतना थोडे समजना आमी अर्थ करून काडून सर्मावर दिता हे सर्मांव आयकतना देवाचो स्पिरीट भरता दिसा एक म्हणे आयकचे आनी तयार करताना ती हांगा मागताना तेंची जिणी बदलली आमी पळयता स्पिरिटान भरतात स्पिरिटान देव वेंगेन घेता म्हण सांगला ताणें उडोवन बसले आमी देवाचे उतार आनी तांकां बरी कामां मेळटात देखून थोडे फावटी साक्रिफीस म्हणटाना आमी घालें आमकां नाका जाल्लें सोडचें नाका जाल्लें म्हळ्यार आमी सकाळीं फुडें ते म्युनिसिपालिटीची लॉरी येता व्हरूंक म्युनिसिपालिटीची लॉरी आनी त्या देता आमी गारसो कोयर इल्लो भरून एका चिलान भरून गेटी कडेन दवरता गार्बेज नाका जाल्लें थंय दवरता
आनी गार्बेज आनी देवाक आमी नाका जाल्ल्यान ते दिवचे आमकां कितें नाका आपले हें म्हाका नाका हें म्हाका नाका हें म्हाका नाका तें बांदून देवा दिवचें म्हळ्यार देव गार्बेज कलेक्टर देव गार्बेज कलेक्टर न्ही आमचो देवाक आमच्या मोगाचें दिचें देवाक दिताना आमच्या मोगाचें दिचें एका घरा गेलें आमचे फादर वो भयंकर पोकरी फादो ये म्हणजे त्या गांभुरगीं बरी फादो वो कितें वचो करता म्हूण कळना फादो सोरता फादो पटी मारता फादो मस्तू सोरता खंय तांकां आलो तो पयशे सोरता म्हूण ना फादो आनी आतां दावेक गेलो फादो सोरचें आनी फाटी उलोवचें पटी मारच्यो पोंजऱ्यां उलोवचें बारां बिरांकोळ फादो म्हणून मागीर पुरो आमी बेसरले येता म्हूण फादर एक उपकार मागता फादराक जावं सेमिनारीक व्हरा म्हूण ताका बऱ्यांक त्या गांगना बऱ्यांक त्या गांग ती बरी खंय बरी मागण्याची खंय तांकां ना या हाड्याका देवा दिता कोणाक दिता आमी कोयर नाका चल्लो आमकां नाका तुमी व्हरा वो आमकां नाका फादर आमकां काटा तुमी व्हरा फादर तुमी व्हरा पदराप करा पळय पदराप करून देवा दिवची पळया देवा दिवची बली पळया कोणी देखून मोगाच्यान आमी पळया गी देखून आमी उडास्टोऱ्यांक खाले म्हळ्यार देवा दिताना आमकां मोगाची वस्तू आब्रामा मोगाची वस्तू सगळो वस्तू प्रास तसो पूत ताका भुरगीं नातली आशेल्लो तो उस्क्यार खेळिल्लो तेन्ना भुरगो कोवलो मोग केल्लो आतां ताकाच बली दी म्हणटा देवाक जाय मोगाची त्या दळाचो आमकां मोगाचो उस्क्यार बसयता तशें लेफ्ट ओवर आमी दिवंक तिसऱ्यांक घालें म्हळ्यार आमकां जिणी शुद्ध करचो म्हळ्यार आमचो भावार्थ आमचो भावार्थ कसो आगी पळयचे आमचो भावार्थ बरो देखून भावार्थ थंय आमी घालून भावार्थ घटी आमी भावार्थाचें देणे मागाचें देबिकान पयल्या दिसा उठल्या तशें देवा म्हाका आज कठीण भावार्थ तुका मेसवनचो तसलो तुवें आशेचो भावार्थ म्हाका दी भावार्थाचें देणे आमी मागाचें थोडे मागाचें प्रोफेसी म्हळ्यार कालें मुखार कितें जाता आमी सांगचें प्रोफेसी मागाचें आमी मागाचें प्रोफेसीचें देणें दी भावार्थाचें देणें दी मागण्याचो स्पिरीट दी मागण्या म्हणजे आशा दी मागण्याची थाण दी आत्मीक जिणेची थाण दी हे भावार्थाचें देणें आमी मागाचें आनी विणवणेच्या मागण्याचो स्पिरीट मागाचें आमच्या सैऱ्यांच्या घरा आमी येता थोडे फावटी संजे ती मागण्यार आनी आसतना आमी येता चर्चा कडेन बसता आमी तांच्या घरा खुशी म्हळ्यार ती विणवणेच्या मागण्यांक उले पयले उले मारतात अर्गांव ग्लापाचे उले ह्यो देवा तांकां म्हणून सोय जाल्या कोले बरे उले आयकताना अप्रूप मेळचे तशें तेर्साच्या उपरांत बट तेर्स म्हणटात ताच्या मागीर देवाक प्रेज एंड वर्शीप करतात उले महिमेचे उले दितात उले दिल्ले आसतना मागीर एक 8-5 मिनटां विणवणेची मागण्या करतात कोरोना व्हायरस मारेकार पिडा आयल्या सोम्या तुजी खुशी वयता ती काड लोकां राख म्हणून संवसारार चीनांत आनी बरे कश्ट जाता लोक म्हणून आनी आमचे NRC CAM आयलान जेजू काणूना हाचे तावन आमच्या लोकांक बचाव कर जेजू म्हणून पयस सभेक राख जेजू म्हणून लोकांक राख म्हणून भुरग्यांच्या शिकपाक आतां एग्जाम येता हर एक भुरग्यांक शिकल्याक उडाक दवरून परिक्षेन बरोवन बरे मार्क काडून कुरपा दी म्हणून सगळो संवसारा खातीर मागतात विणवण्यो एक 12-20 विणवण्यो करतात सैरीक सोदतल्यांक बरी सैरीक दी म्हणटा म्हणजे दोळ्यान दुखायली ती मागतात पळय थोडे फावटी गरजेन थंय हांगा येता म्हाका सैरीका खातीर कामा खातीर मागलें खंय आयकूंक मेळना मिसावळार आनी थंय मेळटा तांच्या घरा मेळटा ती सैरीक मेळच्या खातीर मागतात तरणाट्या शिकल्यांक कामां मेळच्या खातीर बऱ्या कामांक प्रमोशन आसतल्यांक कामां म्हणून मागतात ती मागची रीत पळय उलय म्हळ्यार तांकां सोय जाल्या मागून ती कश्यो विणवणेची मागणी करतात त्या वेळार 12-13 विणवण्यो हांवें आयकल्यो सैरिके खातीर सैरीक सोदतल्यांक सैरीक मेळोवंक काम सोदतल्यांक काम मेळोवंक मारेकार पिडेतावन मारणान पीक पिडेतावन व्हडव्हडच्या लोकांक ती पिडा सोसूंक त्राण दी म्हूण मागतात बळ दी त्राण दी तांकां कश्ट केल्यांक त्राण दी ती पिडा सोसूंक म्हूण मागतना कोगलें बरें जाता आयकूंक तो तेर्स सदांय वचून थंय बशी आम जाता म्हाका तले मागण्या सदांय या म्हूण जाता तले जाता आमी हांगाचे आमचे मागण्यांत तशेंच पूण तांणी कुटुंबां सांगता सकट म्हणून मागतना ते उले मारचे पळय ती कितली बरी शिकयतात म्हणना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओल्यो विणवणेच्या मागण्या जायचे मागीर आमचे कस्ताळ काडीचे दुबावाचे कस्ताळ आमी काडीचे मागीर अविश्वासाचे कस्ताळ आमी आमच्या जिणेंत काडीचे आमी आमची बांय परतून उस्तीचे आनी मेळ्यांक शुद्ध करीचे आमचे आत्मीक जिणी शुद्ध करीचे काळजांतल्या मेळ्यांक हाडीचे आमी दुबाव अविश्वास आनी वस्तूची आशा आनी कितें जर तर आमकां देवाच्या विरोधाचें जाल्यार तें अशुद्धतां शुद्ध जायचें आमी शुद्ध जाल्ल्याच्यान तो म्हणटा त्या थंय थावन तुमी तसल्यार मेळ्या थावन तुमी शुद्ध जाल्यार तुमी म्हज्या उस्क्यार वेंग्यान बसतले आहात म्हणून जेजू सांगता देव सांगता तशें करून आमकां सरस्वत देव शुद्ध जावन देवाच्या वेंग्यांत रावची कृपा आमकां देव दिवन दी म्हण मागया आमेन हालेलुया